Speaker, sir, in the last assembly session, Honorable Minister had promised us. Now it's only nearly 9 months have crossed we have become MLAs, and hardly any work has been done in my constituency in general. Now, I would like to ask the Honorable Minister whether this budget provision is for whole Goa or some parts of Goa. सभापती महाशय हे जे बजेट प्रोविजन आसा 2262 कोटी हे सबंद PWDचे बजेटात जे कितें दिलां ते सगळे गोंयच्या लोकां खातीर आसा, गोंयकारां खातीर आसा आनी गोंयच्या स्टेटी खातीर आसा. Speaker sir, as per answer, I really appreciate the answer. आता तुवें जे आमकां दिला हे annexures, तितूंतल्यान तो तूं वाचूंक वचत जाल्यार, I don't know if you have read it, first 5-6 pages, work complete, work in progress, work tendered, and last pages जे आसात न्हू, म्हाज्या क्वेश्चनल्यो, all different answers, not even tendered, not even approval is given. Right from day one, I have submitted these papers and taken Chief Minister's signatures, taken your signatures, and 9 months have passed, not a single tender has come. सभापती महाशय म्हाका दिसता बाब आमदार जे आसा काणकोणचे तांणी बरोच प्रयत्न केला आनी ताज्या प्रयत्ना लागून ऑलरेडी 20 कोटीची कामाच्यो ऑर्डरी आमी दिल्यो ताच्या कस्टडियन्सी. कामां चालू जाता. पयर 7 दिसां पयलीं एक ऑर्डर दिल्या 16 करोड 1 कोटी 80 लाखाचें काम चालू जालें एका पायपलायनीचें. आनी जे रोड वर्क आसा पॉटहोल्स आनी काडपाचे आमकां काही GSTचो प्रॉब्लेम आशिल्लो ताज्यो वर्क ऑर्डर पयरच्यान दिवपाक लागले. सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सींत दिवपाक लागले. 6 दीस जाले सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सींनी GST लागून उरिल्ल्यो वर्क ऑर्डरी आमी दिल्यो. Speaker sir, जे 20 कोटीचें काम दिलां म्हणटा तें न्हू, तो आदलो प्रोसेस, which I had not mentioned. One minute. I had not mentioned. आदलो प्रोसेस. आनी तोय लागून CMान आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान प्रॉमीस केल्लें आमकां की काणकोणा येवन फावंडेशन दवरतलें म्हणून. तो CM येवंकूच ना. बाब PW मिनिस्टर बाब सुदीन येयलो. आय रियली अप्रिशिएट. एक मिनिट अप्रिशिएट करता. पण हो वर्क म्हाजो न्हू. It was carried on. I'm not saying that it is not, since government is a continuous process, these works were asked previously. What I have asked for last 9 months, the process is going on. As you already mentioned, not one work is tendered till today. My point is that. सभापती महाशय हांवें पयलींच सांगलां बजेट इज प्रोवायडेड टू द स्टेट ऑफ गोवा. गोंयकारांक हाका न्हय गोंयकारांक. तो गोंयकार जाल्यार ताका आयले. हांवें तें सांगलां. दुसरी गोश्ट त्यो वर्क ऑर्डरी जावपाच्यो आशिल्ल्यो त्यो वर्क ऑर्डरी आमी 7 दिसां पयलीं क्लियर करपाक लागले. सगळ्याच्यो वर्क ऑर्डरी. माननीय मंत्री उत्तर दिता तुम्ही जस्ट ऐकात. वर्क ऑर्डरी आमी दिवपाक लागले. आमकां GSTचो प्रॉब्लेम आशिल्लो सगळ्यांक खबर आसा. जुना नंतर ज्यो वर्क ऑर्डरी उरिल्ल्यो त्यो GST लागून दिल्यो त्या फायनल डिसिजन घेतले आनी वर्क ऑर्डरी इश्यू करपाक लागले. स्पीकर सर, GST बरी म्हणटा आमचो मिनिस्टर, आनी प्रॉब्लेम कसलो? सभापती महाशय म्हाका दिसता माननीय आमदारान हो प्रश्न हांगा काडपाचो न्हय. तरी आसतना GSTक लागून कितलेशेच आयटम्स जे आसता आमच्या कॉन्ट्रॅक्टांतून तातूंत इफेक्ट येता आनी त्या खातीर तो +5 एबव आसा 5% जाल्यार तो आमकां रिइम्बर्स करचो पडटा. आनी त्या खातीर आमी राविल्ले. आमी डिसिजन घेतले आनी त्या प्रमाणे आतां आमी इश्यू करपाक लागले. लास्ट क्वेश्चन. झाले 3 तुमचे. Last question, Speaker. Regarding potholes, we had assured that no potholes will be there. One. Secondly, when you came to Kankana, when Minister came to Kankana, Speaker sir, Minister सांगिल्लें की 5 लाखांचे जी कामां आसा ती गव्हर्मेंटाक येवची ना म्हूण. ती तुमच्या PCच्या लेवलार काम जातलें म्हूण. सगळे फायली परतून येता. सेम प्रोसेस. इज रॉंग आसा. ऑलरेडी 2 म्हयने जाले आमी हे इश्यू 1 म्हयनो आमी जाले की 5 लाखांचें काम अंडर PCE येता आनी सगळे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरांक आमी पावर दिल्ली आसा तांणी तें काम करून घेवचें. फिलिप्स नेरी रॉड्रिग्स. Speaker sir,
Recently, Honorable Chief Minister, who is also the Finance Minister, has announced that in addition to your overall budget, he has given 500 crores for roads. So can you explain to this House what advantage would get to the respective constituencies of this state of सवादी माशे आम्ही सगळे 2015, 2016, 2017 आणि आता उरिल्लो 18 इन द बिगिनींग सबंद जर आमी पळयत जाल्यार आमचो जो बजेट प्रोविजन फाटले फावटी केल्लें ताच्या पेक्षा आमी 600 कोटीची कामां चड काडल्या. अंदूचे बजेट सुरवातीचे आमचे 1800 कोटी आशिल्ले तातूंतले 300-350 कोटी सॅलरी आनी बाकीचो बिल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाकीचे सगळे गेले नंतर आमचे कडेन काम करपाक सादारण 650 ते 700 कोटी आशिल्ले आनी 750 ते 700 कोटी परत 500 कोटी आमी दिवं शकता. आमी टोटल 1600 कोटी तुमकां दिवचे ना, आमी तातूंत 500 कोटी घालून तातूंत दितले आनी प्रत्येकाक आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत ते दिवपाचें ठरयलां आनी त्या प्रमाणे हांवें सगळ्यो फायली एप्रूव करपाक चालू केलां आनी चालू करून टेंडरींग प्रोसेसा ह्या आठवड्यात किंवा फुडल्या विकाक वतल्यो आनी त्या नंतर एक्सपेंडिचर सँक्शना खातीर परत त्यो फायली आमचे कडेन येतल्यो. श्री निलेश काब्राल. ऑनरेबल मिनिस्टरान उत्तर दिलां आनी हांव ते हेजेर पळयतालो आनी आमचो कलीग इजुदरान प्रश्न बरो मांडलो की ती क्वेश्चन पयलींची कामां आतां घेवपाची वा ना आनी इजुदरा मसाला घेवपाचें म्हण आतां साहेब म्हणटा घेता ते म्हणटा बरें आहा. पूण हांव एकूच दिता तो स्पिकर सर की जी कामां आतां लिस्ट पळोवपाक गेल्यार एनेक्शर 1 आनी एनेक्शर 2 एनेक्शर 3 4 पाटी टेंडर जाता 3 पाटी टेंडर जाता. आतां म्हाजोच एक थंय कामराळ म्हण एक मसंडीचें काम आहा. लोक बाबा वयता तेन्ना बरे भशेन वचचें म्हण आमी तें काम घेतलेलें पूण तें आतां 4th टायम रिटेंडर. तेजी जर सिनॉप्सीस हांव तुका दिवपाक गेलो एक मिनटान स्पिकर साहेब विथ युअर परमिशन की जे पर्यंत प्रोसिजर तुमी फॉलो करता तो एक्सपेंडिचर जावन वर्क ऑर्डर दिवपाक एक्सेप्टन्स दिवपाक तेन्ना म्हणल्यार तुमचो GSR चेंज जाता. हेका सोल्युशन कितें काडटले स्पिकर सर तुमी? खंय तरी ही कामां आतां 4th टायम टेंडर जालो कामराळ म्हणटा तो पळय गांवांत म्हज्या बारीकसो मसंड आसा ते लोकां खातीर तुमीच केल्लें सँक्शन फाटले फावटी ते आतां 4th टायम रिटेंडर जाता. हेजेर कशें तुमी तोडगो काडटले? हेंकां काम कशें लोकांक सुविधा मेळटली? आतां 4 वर्सां जालीं हो टेंडर जाता परतून हेजेर लक्ष मातशें तुमी घालचें अशें. एनेक्शर 1 आनी डिविजन 16 पळय सर पेज पेज हेजेर पेज ना पेज कल आसा पळय, आमकां कल आसा. आमचे कडेन पेज नंबर ना हेजेर. एनेक्शर 1 सर कामराळ म्हणून डिविजन 16 आसा. सवादी माशे बाब लयला न्ही प्रश्न तुमी. केलो बसात. की पयलींच्यो ऑर्डरी आमी दितले काय ना. तातूंत आमी एक डिसिजन घेतलें की आतांच्या आमदारांक जर प्रायोरिटी ती जाय जाल्यार वी वील कन्सिडर. इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड वील कॅन्सल. ही एक डिसिजन आमी घेतलें. इन बिटवीन फायनान्सान एक सर्क्युलर इश्यू केलें स्टेटींग दॅट जी प्रायवेट कामां आसा तातूंत जर पॉवर ऑफ एटर्नी आनी सगळे जर गव्हर्मेंटाच्या नांवार करता आसत जाल्यार तांची कामां घेवपाची. विकते दिवपाचें म्हणजे एक्विजिशन करपाचें ना पूण आमकां तांणी इरिरिवोकेबल पॉवर ऑफ एटर्नी दिवपाची. इरिरिवोकेबल पॉवर ऑफ एटर्नी जर तांणी दिली आसत जाल्यार आमी ती घेवपाक आनी त्या खातीर ह्यो फायली जवळ जवळ म्हाका दिसता मॅक्झिमम 85% फायली ज्यो परत गेल्या इज ओन्ली बिकॉज ऑफ दॅट. श्री प्रताप सिंग राणे. स्पिकर सर म्हणजे विचारून एकूच सप्लिमेंट मेळटा. तुमचो प्रश्न इजोरांचो Answer करू आशिल्लो ना. एकूच मेळटा केले सांगले आन्सर तांच्यानी. करू ना स्पिकर सर हांव म्हणटा आन्सर करू. हांव आनी विचारना हांवें विचार तो इजुदाचे पावलो. बसात. मान्य मंत्री तुमकां उत्तर दिवपाचें दियात त्यांना दियात. give priority to major roads coming to the city, capital city of Panjim. Now, if you start from Sankli, your own constituency, right up to Pororim and to the Zuari Bridge, the road is full of potholes. Patchwork is done. Some hot mix and there is no hot mix. On one side there is hot mix, there is no hot mix on the other side. What is the matter? I see the Honorable Minister for Public Works stating only in money. So many crores, so many this thing, so many that thing. Where is the quality of the roads that are not coming up?
10 years back, I made a road right from Sankli to Chorla. You can find at the most 5 potholes. Why is this happening in all the roads in Goa? Kindly see that roads are properly done. Everywhere there are potholes everywhere. साखळे टू वाळपय वयता त्या रस्त्याक खूब आसा. Potholes आयतिल्या. It is About true. Mashay, maintenance of the road are always important. Whenever any new work takes, and when we complete the work, he got 3 years maintenance contract. 3 वर्सां आमी त्या रोडा हात लायना. तातूंत जर कितें जालें आसत कॉन्ट्रॅक्टरान तें काम करपाचें. पूण आफ्टर 3 years, if any potholes on the roads has to be taken care by PWD, that particular division. Now regarding this particular road, as per my knowledge, it is 5 years old. It is 5 years old. 5 वर्सां पयलीं केलें. 5 वर्सां पयलीं केल्लो. It is a very good road. And because of topography of Goa and heavy rainfall which comes to 100 inches per year, almost more than that, ह्या वर्सा तर मेळत तसो पावस पडला. म्हणजे मदीं पावस पडलो, मागीर परत पडलो, आनी बिकॉज ऑफ दॅट खंय तरी रोड मेंटेन करपाक त्रास जाता. कारण डांबर जें आसता तें घास घेना. इंजिनियराची आमी चूक करूं शकना खंयच्याय गोश्टीन. डांबर घास जर घेना जाल्यार आमी कितें मदीं कोल्टार वापरता. कोल्टार घातले बरोबर दुसरे दिसा जर पावस पडलो परत वयर येता. खड्ड्याक फातर घातले परत ते फातर खंय तरी उसळटा. अश्यो काही गोश्टी आसा, टॅक्निकल प्रॉब्लेम्स दिसा. मदीं तुमच्या वेळार आमी याद आसा एक आमी जेट मशीन हाडलें. वी कुड नॉट इवन यूज दॅट फॉर 1 year. म्हाका याद आसा, इट इज समवेअर इन 1982. आणि मागीर ते स्क्रॅप करचें म्हणलें बिकॉज आमचो हेवी रेंज डज नॉट परमीट ऑफ सच टायम. आतां ताका एकूच उपाय, सगळे कॉन्क्रीट रोड करतले. बट वॉट इज दॅट हे कितले पयशे जाय परत thousands of crore हांव हाडले म्हणटले.